नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। गडकरीच्यो दिसभर मायनिंगांतल्या लोकांकडे गाठी भेटी। मायनिंग रोखडे सुरू जावपाचे दिशेन नेमके कांयच ना। इशू खुटमळटा सल्ल्यांचेर। मिनेर ट्रकवाले आमदार मंत्री अस्वस्थ। पर्रीकर हे मेरेन त्रिमंत्री समितीत सांबाळटली कारभार। नेतृत्व बदलना। मायनिंग बंदीन पर्यायी रोजगाराचो विचार। धोरण पावण्याचेच मिनेराच्या हरकतीचोय विचार जातलो। गडकरी उलयलो। मायनिंग इशूचेर गोय सरकाराचो कसलोच ठोस प्रस्ताव ना। काँग्रेसीन काडली 6 वांगड्यांची समिती। मायनिंग इशू सोडोवपाचेर समिती करतली अभ्यास। एमपीटी आनी दृष्टीच्या मुरगांव तिसवाडी इनलँड फेरी सर्व्हिसीचे उक्तावण। बायणा सावन ओल्ड गोवा मेरेन सर्व्हिस। विकासाक विरोध नाका, गडकरीचो उलो। आनी इराकाचे मोसुलान बेपत्ता जाले 39 भारतीय सोंपले। इसिसान सामुहीक हत्या करून पुल्ले। विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराजान संसदेन पुराव्या सयत केले जाहीर। केंद्रीय मंत्री गोयचो बीजेपी प्रभारी गडकरी मंगळारा दिसभर मायनिंगांतल्या लोकांक मेळ्ळो खरो। मायनिंग बेगोबेग सुरू जावपाच्या दिशेन नेमके कांयच ना। मायन्स मिनिस्ट्री कडेन उलयतना अटर्नी जनरला कडेन उलयतना रिव्ह्यूचो विचार करूया इतल्यारूच घुटमळटा। मायनिंग आशिल्ले तशें बेगीन सुरू जावंक जाय म्हूण अस्वस्थ जाल्ले मिनेर मंत्री आमदार ट्रक बार्जवाले आनी कामगार संघटनांनी मात इशू लावन धरलो। मंगळारा दनपारा नितीन गडकरी ट्रकवाले बार्जवाले आनी कामगार संघटनांक मेळ्ळो। तांचे बरोबर त्रिमंत्री समितीचे वांगडी फ्रांसीस डिसोजा, सुदीन ढवळीकार, विजय सरदेसाय, सभापती प्रमोद सावंत, मंत्री आमदार, चीफ सेक्रेटरी, मायन्स सेक्रेटरी, मायन्स संचालक आशिल्ले। मिनेर हरीश मेलवानी आनी मिन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष अंबर तिमलय गडकरीक मेळ्ळो। सध्या तरी जे एम्प्लॉयमेंट आसा ते तरी जावन लोक जे बेरोजगार आसा रस्त्यार येतले, प्रॉब्लेम जातले। रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो? पॉझिटिव्ह आसा ते म्हणून लागले तुमी ओपिनियन घेवन दिया आपले। कोण तरी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्टाचो जज नाल्यार कोण तरी बरो सुप्रीम कोर्टाचो एडवोकेट ह्या जजमेंटाचेर कशें आमी पावलां उबारची। सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड स्टेट गव्हर्मेंट आर बोथ विथ local people. We have to see, the question is if it is provided for, not just in the act, if our judgment provides for it and what should be, all these things will have to be studied. It's not a simple situation because there is this act, there is the Abolition Act, there is this judgment, there is the previous judgment, there are the earlier judgments of life. All these need to be looked into and seen what are the legal options, not just for the state, for the centre, for the mining companies, and so it's not a simple solution. I can't just say do this or do that, would not be correct. Stakeholder miners, small miners, truck owners, barge owners, heavy machine owners, launch owners, unions, यांचे सगळ्यांचे आयकून घेतलं, सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि सरकार तुमच्या बरोबर हा म्हणून सांगला कुठली कारवाई सरकार केली करूंक जाय। तुम्ही तुमचे लिगल मिनिस्टरकडसून ओपिनियन घ्या, सगळ्यांनी कोर्टाची ऑर्डर की नव्हे। इतले लोक आमगे मायनिंग इफेक्टेड आहा आनी ते लोकां पासून गव्हर्मेंटान जात तितू बेगीन कितेंय पूण करची म्हणून आमच्यो मान्य तीनूच आसलेल्यो। एक म्हळ्यार जात तितू बेगीन बिजनस स्टार्ट करचें, दुसरें म्हळ्यार जे बँकान एक्शन घेवपाक केलां, कॉमर्स केलां ते इमिजिएट गव्हर्मेंटान बँकी थ्रू SLBC मिटींग इन्फॉर्मेशन पावोवचें की एक्शन घेवपाक बंद करचें म्हणून एंड टू सीज और फ्रीज आवर लोन्स टील द रिजम्पशन ऑफ द मायनिंग टेक्स प्लेस। कालच्यान म्हाका मारलां सांगलें मारलें लोकां खातीर हांव फुडें आसलो, मारलें तर म्हाका कांय हुस्को ना। कोण फुडें सरता तेणी मार थोडो घेवकूच जाय ना, ताका उपयोगूच ना। आमी येयले आमच्या पोटा खातीर, पोटान मारून फाटीरूय मारलें सोडून त्यो गोश्टी हांवें त्या ताका काय सांगूंक ना। कालचो तोच म्हणटा जाता बेगीन करता म्हणटा। आमदारांनी तांच्या लेवलार पळोवचें, आपूण आपल्या लेवलार पळयता म्हूण गडकरीन सांगला खंय। गडकरीन आमकां कितें सांगलें की
आम्ही सगळे हे प्रश्न मांडले तेन्ना गडकरीन बाकीच्या मंत्र्यांकूय सांगले तुमचे लेवलीचेर जाता तितले तुम्ही प्रयत्न करा आनी सेंट्रलाक कितें करूंक जाय मायन्स मिनिस्टरा कडेन उलोवंक जाय जावं आनीक कितें करूंक जाय ते सगळी काळजी आपूण घेता आनी ताका लागून तुमी भिवो नाका. इट इज अ डिसिजन ही हॅज गायडेड अस ही लुक्स पॉझिटिव्ह. आतां कशें फुडें आनी पॉझिटिव्ह करपाचें आसा तें म्हाका दिसता वील हॅव टू ऑल वर्क कलेक्टिवली आनी करूंक पडटलें. बट लेट अस होप कितें जाता तें बरें जाता. बट तेजे पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसा आनी तेणें म्हटलां की वॉट एवर सेंट्रल असिस्टन्स जाय मायनिंगाच्या इशूआक हांव पण करतलो. मोर्चा वेळार जाल्ल्या लाठीचार्जाची चवकशी जावंक जाय. काल जी गजाल जाली इट इज अनफॉर्च्युनेट. तें जें जालें ताका आमी डिमांड केला. आमी सांगलां की जें जालां तें सारकें न्ही आनी ताका ज्युडिशियल एन्क्वायरी घेवची हें आमी डिमांड केल्लो आसा. परत जर आमकां केन्नाय अशें रस्त्यार येवचें पडलें जाल्यार अवश्य हांव सबंद गोंयचे जनतेक सांगता जाता तितली काळजी घेतले आमी आनी प्रत्येक मनशान आमकां आदाराचो हात दिवचो इतलें हांव सबंद गोंयच्या लोकां कडेन मागतां. आनी एक जर कोणा कडसून चूक जाल्ली आसा जाल्यार परत तुमचे कडेन एकदां हांव माफी मागता सबंद गोंयचे जनते कडेन. गडकरी दिसभर शिष्टमंडळाक मेळ्ळो खरो मात मायनिंग बेगोबेग सुरू जावपाचे दिशेन ठोस कांयच ना. प्रकरण सल्ला मसलतीचेर घुटमळटा. अस्वस्थ जाल्ले मिनेर मंत्री आमदार ट्रक बार्जवाले आनी कामगार संघटनांनी मात इशू लावन धरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगाचेर गोंय सरकाराचो ठोस प्रस्ताव ना. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू CLP उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. काँग्रेसीन वांगडी समिती काडल्या. मायनिंग इशू कसो सोडोवचो ताचेर खंय समिती अभ्यास करतली. गडकरी तांकां गोंयांत मेळूना. दिल्ली गेल्ले तेन्ना जाय तशें सहकार्य केलें ना. तो खंय मायनिंग इशू सोडोवंक न्ही जेटीचे उक्तावणाक आयला. जे खाणग्रस्त लोकांक जे 15 तारीख जाली उपरांत ते उपासमारीची पाळी येतली हे खबर आसतना सुद्दां कांयच करपाचो प्रयत्न केलो ना. आनी ताचे उलट लोकांक रस्त्यार येवपाक म्हणटा अशें मजबूर केले आनी मजबूर केले काल रस्त्यार लोक येयले उपरांत परत तेंचेर आनीकय पयलींच ते लोक त्रासाक आसात आनी आनीक ज्या पद्दतीन तांकां लाठीचार्ज केले किंवा मारप जाले लोकांक हेचो काँग्रेस पार्टी आमी निशेध करतात. आयज आमी CLPन अशें डिसिजन घेतलें आसा की हाजी ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. आयज आमकां तर अशें दिसता की गेली 1.5 म्हयने सरकाराच्या वतीनी प्रामाणीक मनांतल्यान प्रयत्न जालो ना. फक्त लोकांची दिशाभूल करपाचो लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो असो प्रयत्न जालो काय दिसता. कित्याक कांयच कॉन्क्रीट प्रपोजल सरकारान आजूनय मांडली ना. म्हळ्यार खरेंच सरकाराक हें करपा जाय काय कितें काय फक्त लोकांक दाखोवपाचो कितें आमी तुमचे खातीर कितें तरी करतात आमी तुमचे खातीर खंय तरी वयतात दिल्ली वयतात आनी कितें करतात फक्त लोकांची दिशाभूल केली लोकांक पिशाक काडपाचो प्रयत्न चल्ला कितें लोकांची फसवणूक करपाचो प्रयत्न चल्ला कितें तें दिसून तर तशें येता की 1.5 म्हयनो जाले उपरांत आतां खंय तरी रिव्यू पेटिशना खातीर 3 आमी लॉयर आयडेंटिफाय केलात आनी रिव्यू पेटिशन घालतात आतां म्हणटात जाल्यार गेली 1.5 म्हयने केले कितें. पूण थंय गेले उपरांत सुद्दां वेगळेच म्हाका दिसता काय कॉर्डिनेशन नसले कारणांनी कांयच कॉन्क्रीट प्रपोजल नसले कारणांनी खंयच कांय जावंक शकलें ना. हेजी फुडें तर तशें जावपाक जायना. 5 मेंबराची कमिटी आमी आयज CLPची सब कमिटी अशें एक 5 मेंबराची कमिटी आयज आमी काडला. हाजेर तोडू काडपाची कशे पद्दतीन सगळी स्टडी करपाक हें केल्लें आसा. आमकां 10 करोड दिता म्हण सांगले पयलीं म्हणाला 3 करोड दिता मागीर 10 दिता मागीर 25 दिता मागीर कितें दिता. लोक आमकां विचारतात 25 कोटी हिंगेल काय म्हूण आमी हायले काय म्हूण. आमी मनोहर पर्रीकर विचारतात आनी गव्हर्मेंटाक विचारतात तुमी हायल्यो कित्याक लोक आमकां विचारतात. कांय काम कॉन्स्टिट्युन्सीन जायना. एकय काम आज आमी सगळ्या 16 आमदारांक हें केलां एकय काम टेंडर म्हणटा जालें ना नवें. ताजे आयज आमी खंय तरी गडकरी कडेन आनी इशू आहाय. गडकरी रिव्हर नॅशनलायझेशन आनी आमी कोल आहा तो इशू सोड हे पयशे मागो पावतात बिल्डींग हेका डेव्हलपमेंटाक. पूण त्या फंक्शनाक खंय तरी म्हाका दिसता फंक्शनाक अटेंड करपाक येल्ले आसात. हय ना ना आमी मेळना ना आमकां कांय ना ना आमकां कांय तशें कांयच सांगप जालें ना. नाही आपोवपाचो प्रश्न ते ना. जेन्ना आमी डेलिगेट गेले गोवा म्हणून डेलिगेशन घेवन सगळें ते फुड्यान सांगलें पियूश गोयल आसतना तुमी आनीक दलाली घेवन येवं नाका म्हणून तुमकां भितर उलयताले म्हणून. आतां हांगा येवन कितें सांगपाक येयला
प्रॅक्टिकल काम करूंक जाय न्हू स्टार्ट तो येता इनॉग्रेशन करपाक आनी हांगा सांगता म्हणून डेलिगेशन मेळपाक हांवें 15 दीस पयलीं तेजे कडेन गेले सक्सेस काँग्रेस आमदारांच्या वाठारांत गेल्या एका वर्सान कांयच कामां जावंक ना म्हणून सरकाराचेर ते बेजार. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.